सगळ्याहून एक व्हडलो इतिहासीक दीस जेन्ना आमचे मान्य प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी लॉंगेस्ट सर्विंग प्रायम मिनिस्टर प्रधानमंत्री आमच्या देशाचे जाता 4399 डेज म्हणजे आधी जे प्रायम मिनिस्टर आशिल्ले पंडित नेहरू तेजे सुद्धा रिकॉर्ड बीट केले तेणे म्हणजे कितें दाखयता 140 करोड भारतवासी जे आमी आसा आमी जे भारताचे नागरीक आसा एक व्यक्त्याचेर आमी इतलो विश्वास दवरला आनी इतलो प्रेमान आमी ताका सदां येवकार दिता म्हाका दिसता तो लिडर असलो की प्रत्येक नागरिकाचे काळजान तो रिगलेलो आसा आनी ताका लागून तो इतलो ते मान्य प्रधानमंत्री म्हूण आसा आजूय ताका लोक वयता ते वाठारांनी खंयचेय पार्ट आसून दी देशान ताका वेलकम करता प्रेमान येवकार दिता आनी म्हणून तो परत परत इलेक्ट जावन येता हें कितें दाखयता की भारत देशान लोकशाही प्रमाणे लोकांचो सपोर्टा प्रमाणे एक असलो आमकां व्यक्ती फावो जाल्लो आसा की आमचे भविष्य हांव समजता खूब उज्वल आसा खूब बरें आसा फुडाराक कठीण परिस्थिती गैर चालू आसा जगान आमी जे म्हणटा जिओ पॉलिटिकल सिच्युएशन ते हितून सुद्धा आमी भारत बरें आसा बाकी देशां परस बाकीचे देश खूब सफर जाता तेंकडे संपत्ती ना तेंकडे लोकांक जाय ती सवलत्यो दिवपाक तेंकडे पयशे ना आनी तेंचे रिलेशनूय दुसऱ्यांकडे बिगडलेले आसा जायते खेपे आमचे लोक ताका टिकाई केली तू इतले टायम विदेश कित्याक वयता काय म्हणून आज तेजो निकाल म्हणजे आमकां कळून येता तेजो निकाल असो की खंयचोय देश भारत म्हणल्यार दुसरे आनी बरे आनी उंच दृश्टीन पळयता हे अचिव्हमेंट खंयचे प्रायम मिनिस्टरा कडेन जावं ना आनी आमकां खात्री आसा देर इज समथींग फॉर एवरीबडी म्हणजे प्रत्येक नागरिकाक ती महिला आसून दी युवा आसून दी आमचे सिनियर सिटीजन आसून दी बाकी नागरीक आसून दी सगळ्यान तेणे कितें ना कितें स्कीम करून सरकारा वतीन आमकां आनी लोकांक दिल्ले आसा हें कितें दाखयता गरीब लोकांची ताका काळजी आसा ताका लागून आमी हे लिडरा वदान सदां रावपा जाय आनी म्हाका दिसता आमचे देशवासी सदां रावतले आनी प्रधानमंत्री जे आमी आसा ताका आमी सदांच सल्यूट करतगच हांवूच न्हू असो सल्यूट करता तो ताका आख्खे भारताचे नागरीक आनी तुमी सगळे जाण हांव मानता सगळे सल्यूट करता आनी हांव समजता आमचे फुडले भविश्य आमचे देश एक सुपर पावर जावचो